सर म्हाका लॉटरीच्या ड्रॉच्या निमतान आपयला म्हाका एक खास करून नमूद करचें दिसता। हांव फाटली 17 ते 18 वर्सां थिवी मतदारसंघात पॉलिटिकली वावुरता किंवा सोशली वावुरतात आमी। जायत्यो संस्था जायत्यो आमकां 8 पंचायती लागतात थिवी मतदारसंघात आनी जायते फावटी अशे लॉटरीचे ड्रॉ काडपाक वेगळे वेगळे पंचायतींनी वेगळे वेगळे कार्यक्रमाक हांव उपस्थित रावल्लो आहा। पूण हे तरेचे प्रायज तुमच्या मुखार दिसता हे हांव पयले फावट पळयता। तुमचो सगळ्यांचो प्रायज मेळटले म्हणून तुमी लॉटरी काडल्या ही बरी गोष्ट आहा। पूण तुमकां एक सांगीनशें दिसता तुमचे हे बारीकसो आदाराचो म्हणजे तुमी जी सॉर्ट काडल्या प्रायज सगळ्यांक लागचोच आसा तेजेवन सुद्दां अजून ड्रॉ जावंक ना पूण तुमी जे केल्ले जे हांगासर कॉन्ट्रिब्युशन केलां तितून म्हाका दिसता खंय तरी ह्या देवस्थानाक तेजो लाभ जातलो आनी त्या हेतून सगळ्यांनी हांगासर ज्यो लॉटरी काडल्या की देवीच्या जे कितें रिनोवेशन करपाक जाय ह्या हिशोबानूच केल्लें आहा। जे आमचे भाव तांणी उल्लेख केलो की म्हजो योगदान ह्या देवस्थानाक ह्या कितलीशीं वर्सां जालीं आमी घेत आसा। फुडल्याच्या काळान आमी थोडी फार कितें जी मदत जाता ती केली। हांव देवी महालक्ष्मी कडेन मागता की जी कमिटी आसा तांचो विचार आसा की नवें देवूळ बांदचें आनी घरगुती नवें बांदपाचें तांचे विचार आसा। सो हांव देवी कडेन प्रार्थना करता की सगळ्यांक शक्ती दिवची आनी जाता तशें हातभार लावन आमी तें देवूळ बांदपाचें कार्य मुखार व्हरपाक जाय। तुमचो हांव चड वेळ घेना कित्याक हांवें पळयता खुबशे लोक हातीन लॉटरीचे सगळे बूक घेवन आयिल्ले आसात। मोठ्या आई सुद्दां आसता पूण बरे मोठ्या उत्साहान तुमी सगळ्यांक आयल्यात आनी सगळे लोक रावले की केन्ना तो नंबर येतलो आनी आपूण ती स्कूटर घेवन घरा वतलो। सो सगळ्यांचे हांव